म्हज्यो सरशिल्लो पयसर सैताना हें आयकत आसतना तुमकां बेजार जाली गी दोन चिंतपां आमचे मुखार आसात मोगाच्यो बाबयनो दोन चिंतपां कितें तें कुमसार घेता कुमसार जाता पडता उरता पडता उरता ही जावन आसा आमची झूज दोनां मदें देवातय आनी मनशा साहेबातय बाळका जेजुते म्हज्या मोगाच्या बोनो आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता गुड इवनिंग सकटां हुशार आसात गे जायतो पावस आसलो न्ही गे सकटां हुशार आसा आमी चिंता शुभ वर्तमान आयकलो गे सकटा न्ही आयकलो गे शुभ वर्तमान गॉस्पल आयकलो गे खंय तावन काण गेला माते वता न्ही गे आयच्या शुभ वर्तमान दोन संगती आसात जुजू दोन संगत पेद्रू सांगता कितें तें पयलें जावन आमी आयकता बगीतू सिमांव योनाचे पता बगीतू सिमांव योनाचे पता आनी दुसरें जावन आसा म्हज्यो सरशिल्लो पयसर सैताना हें आयकत आसतना तुमकां बेजार जाली गे जाता आसतना गे घुसपड गोंदळ म्हण जालें कन्फ्युजन जालें गे म्हाका जालें तशें जिंचें तुमकां जालां म्हणून दोन चिंतपां आमच्या मुखार आसात मोगाच्यो बाबयनो दोन चिंतपां कितें तें पयलें जावन दैवीक मनोभाव दुसरें जावन आमी पळयता मनशां सायबाचो मनोभाव एक दैवीक मनोभाव आनी जावन आसा दुसरो मनशां सायबाचो मनोभाव एक रितीची आत्मीक झूज म्हणत कितें तें एका रितीची आत्मीक झूज म्हणून सांगेत दोनी वडण्यो आमचे तें आसात दोनी डिझायर आमचे तें आसात एक देवातें एक मनशाचें हाचे मदें जावचें झूज आत्मीक झूज मोगाच्यो बाबयनो त्याच कारणा खातीर मातेवस अध्याय 20 वाक्य 40 आनी 1 अध्याय 26:41 अशें सांगता ओत्मो तयार आसा तें करें पूण कूड अस्कत ओत्मो तयार आसा तें करें पूण कूड अस्कत एक दीस एक युवक म्हजें तें कुमसाराक येयल्लो कुमसार बरें जालें हांवें सांगलें तुवें कुमसार बरें तरान केलें व्हेरी गूड म्हूण सांगलें बरी तयार केल्ली आनी कुमसार जाले उपरांत आखरेक ताणें एक सांगलें अशें आसा फादर हांव हर एक पाटी कुमसार घेता आनी इंस्पात हांव सांगता आनी हर एका कुमसारा उपरांत बरो निचेव करता बरें जायचें बरो व्यक्ती जायचें पूण हर एक पाटी इंस पातकां सांगता निचेव करता इंस पातकां सांगता निचेव करता परत परत पडटा मोगाच्यो बाबयनो हर एकल्याची व्यक्ती तें जिवीत ताजें मातलें म्हजें जावं तुमचें जावं हर एक पाटी आमी निचेव करता प्रयत्न करता पडटा कुमसार घेता कुमसार जाता पडता उरता ही जावन आसा आमची झूज दोनां मदें देवातय आनी मनशा साहेबातय आनी एकय जावन येता ही ओडणी देवाची हर एकल्याच्या काळजांत घाल्यांत देवान तें आनी तें सायच्या पयले वाचपान सांगता एरम्या प्रवादी हर एकल्याच्या काळजांत ती ओडणी आसा हर एकल्यांक भाग्यवंत जावंक बरो जावंक त्याच कारणा खातीर आमी येसल्या पुणशेतांक भाग्यवंत जाग्या हेचें एक भाग्यवंत जावं व्यक्ती आनी तेंच एरम्या प्रवादी सांगता कितें ते दीस उलयता तो सुरेश पोरो हांव म्हजें धर्मशास्त्र सॉरी हे दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो कसो तो हांव म्हज्या धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो तांच्या काळजाचेर तें बरयतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली तेन्ना एकामेका शिकोवची गरज ना सुरेश पराची वळख ते घेतले तांच्या काळजान हांव बरयतलो म्हणजे ती आशा म्हणली ती तांच्या काळजान घालतलो मोगाचे बाबा हर एकल्या कडेन आसा तें जल्मातोंत आसा एक रितीची वडणी देवा तें आसा हर एकल्यांक आसा पूण अनेक वडणी मनशा साहेबाची परत परत वडण घालता आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत भोव अपुर्बायन आमकां पळोवंक मेळटा कितें तें पयलें जावन देव साहेबाची ती वडणी कितें तें जेजू आपल्या सिसा लागीं विसरपाक लागलो मनशापूत सिसा लागीं विसरता मनशापूत मनीस कितें सांगता आपणा विशयांत
तेन्ना लोक अशें सांगता म्हणून शिस्त सांगतात कितें तें पयलें जावन स्नान जाता जुवांव नावर्दीक प्रवादी ताचे उतर वरवीं जायत्यांनी लोकांनी तांचें जिवीत बदलून जिवीत बदलून ती बरी जाल्ली ताजें उतरां इतली प्रभाव जावन आसलें की ताजें जिवीत थोड्यान मार्गदर्शकान गेल्लें आनी ताच्या मरणा उपरांत जेजू जिवान जावन आयला म्हणून ते म्हणटाले तो जुवांव स्नान जाता जुवांव म्हणून आनी थोडी म्हणटाली एल्या प्रवादी कित्याक एल्या प्रवादी तो देव नीज देव आनी देवा खातीर ताणें जायतें झुजलो आसा तो अनेक नांवां प्रवादी आनी थोडी म्हणटाली एल्या प्रवादी आनी थोडी म्हणटाली एरेम्या प्रवादी वा जेरेम्या प्रवादी कित्याक देव जावन आसा नीज देव आनी ताजे संदेश डायरेक्ट लोकांक सांगले ताजे वरवीं ताणें जायते कश्ट झुजले ताका मरणाचें जिवीत फावोस जाल्लें आनी थोडे म्हणटाले ओ प्रवादी आनी प्रवादी पैकी एकलो मोगाच्यो बाबीनो जायते फावटी आमकां अशें करता केवळ जेजू आमकां एक प्रवादी एक शिकोवणदार एक मॉडेल वा एक मार्गदर्शक पूण जेजू विसरता तुमी कितें म्हणटात तेन्ना पेद्रू म्हणटा कितें तें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तो एक अनुभव सांगता पळय मोगाच्यो बाबीनो तो केवळ एक रोल मॉडेल वा मार्गदर्शक न्ही जेजूको सांगता तो तूं जावन आसा जिव्या देवाचो पूत एक गुंड्याचो अर्थ सांगता वा गुंड्याची उतरां सांगता निजा देवाचो पूत तूं आनी हें पळयलो जेजू कितें सांगता बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें मनशान न्ही बगार म्हज्या बापान पळय ताजें तें एक वडणी आसली ती हें तुका कोणें सांगलें म्हज्या बापान ती देवाची वडणी वा दैवीक अनुभव म्हणून सांगीत पूण तोच पेद्रू आतां कितें जाता आमी पळोवया जेजू सांगता अशें थंय मलगड्यां शास्त्री आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सुसूंक मेळटलें आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून तांकां ताणें स्पश्ट करीत आसतना पेद्रू म्हणटा देव तें निर्मिण जावं सुम्या तुका तें केदींच घडचें नाका मनशाची सैम म्हणत दोनी पेद्रू कडेन आसलें दोनी सैम आमचे कडेन आसात दैवीक आनी मनशापणाचें आनी जेजू कितें म्हणटा ताका म्हजे सरसिलो पयसर सैताना कित्याक तो सैतान गे न्ही ताजें चिंत ह्या संवसाराचें जावन आसलें आनी देवाचें कुशें कितें मनशापणान जेजून ह्या संवसार येवचें कुसार मरचें आनी लोकांक सालवासांव दिवचें ती खुशी देवाची ताजे तत्व विरुद्ध मनशा साहेब कित्याक मनशाची कोडू कुशालकायक अत्रेकता मनशाचें मनोभाव हें आनी पेद्रू तेंच सांगता तें तुका घडीनच जावं पूण देवाची खुशी तत्व विरुद्ध कित्याक संवसारा मनशाक तें सालवासांव जाल्यार जेजून मरचें आसलें आनी पुना जिवन जावंक आसलें ही पेद्रूची कुडीचे साहेब वय म्हज्यो बाबेनो आमचें तें दोनी आसा ही दोनी ओडण्यो आमचे तें आसात त्याच कारण ते आमी रत्रेक येता न्ही गे रत्रेक येता रतीर जालें एक हप्तो जालें आमकां तें एक रितीचें एक इन्स्पिरेशन म्हणलें बरी आसता काळजांत कित्याक देवाची उतर करता नियाळ करता मागीर कंतारां जायते आसा आमचें तें एक हप्तो वा 2 हप्ते आमकां कोणी कितें मारल्यार आमी मारूंक वचना कित्याक कोणी गुज्यो केल्यार आमी फाटीं उलोवंक वचना कित्याक एक रिती स्पिरीट आमचें थंय आसा घुसरवता दीस गेल्ले बरी आमी परत आमच्या मनशा साहेबाक येता परत तेंच लायफ वय म्हाका भयणो एक रितीचें हांवें सांगलें झुजो आत्मीक झुजो आमचें तें हरेकलें तें आसा आमी झुजून आसाव हेंच कारण न्ही गे एक त्याच कारण तुमी मिसाक आयल्यात हरेकलीं मनशां येतात देवाची उतर आयकोंक नियाळ करतात भोगता कितें गे हांवें नवें जिवीत जियेचें जायना परता एक झूज जावन आसा तें आयचें शुभ वार्ता आमकां हें चिंतप दिता आनी दुसरें जावन आज आमचें पुणशेत प्रत्येक तरान परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणीक मागता ती जावन आसा जाय की आमची दिरवी दे आर द ट्रेजर्स ते म्हणटा आसतना गांवांत काम करची आमची न्ही गी तुमी आमचीच मोगाचे बाबेनो तुमच्या खातीर मागता सदां आमी मागता तुमी आमचीच हांगास काम करतात तुमी काम केल्ल्यान आमकां वॉलंटियर्स जायतें बरेंपण वा रितीन आमचें बरेंपण जाता पुणशेताचें गांवांत करचें काम आमचेंच पूण परगांवांत आसलें पळयात कुटुंबा खातीर बायले खातीर भुरग्यां खातीर घोवा खातीर
ल्हान भुरगीं म्हणटा आसतनाच सण कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर जायतो सॅक्रिफायस करून पयसिल्या गांवाक येतात. कोणाक सांगनात तांचे कश्ट कितें जाता, तांची भलायकी कोणाक सांगनात. आपूण सांगत जाल्यार कुटुंबाकय भुरगीं टेन्शन काडून येता, बायल वा घोव टेन्शन काडून येता म्हणजे चिंतूंक पुरो. पूण इतलें बरेंपण चिंतलेली पयसिल्ली गांवांत आमची आसची भाव भयणां खातीर आज मागता आसतना आमी ती जावन आसा आमची दिरबी म्हणल्यार आमी चिंतून घेवया. म्हज्या बुबेनो एक दीस इज्रायलांत काम करचो एक भाव म्हाका मेळिल्लो. जायते पयशे गेले ताणें. आमी जर मस्त पयशे पे करूंक आसात. पयशे पे करून तो थंय गेलो. थंय गेल्ल्या उपरांत ताका बरें काम मेळोना. काम जाता आसतना मागीर विजाचें प्रॉब्लेम जालें आनी तो म्हणूंक लागलो फादर हांव 12 ते 13 थोडे फावटी 14 घंटे काम करता. हांव पयशे उरोवचे खातीर थोडे फावटी चलोवन येता. हांव सायकलार येता. हांव कित्याक इल्लोसो पयशे उरल्यार बरें जाता न्ही कुटुंबा खातीर. पयसिल्या गांवांत काम करना कुटुंबाच्या बऱ्यापणा चिंतात. पूण तातूंय आमची भाव भयणी इज्रायल म्हणणे दुसऱ्या गांवांत आसची परगांवांत आसची आमची भाव भयणी फाल्यां एक इगर्ज बांदूंक आसा, हॉल बांदूंक आसा, आमची ती भय भयणी फश्टेतात. कोणाची पिडा बरी ना जाल्यार वॉट्सॅपार स्टेटस घालीन तर ती पयली डोनेट करतात. गुत्तू ना 20-40% तांणी दिल्लें आसा. कोणाकी बऱ्यापणा जावं ती परगांवांत आसली भाव भयणी तांचो त्याग करन कितेंच कंप्लेन नासतना कुटुंबां जावं समाज जावं पिरगेज जावं दितात. त्या खातीर आज आमी मागूंक जाय. आमकां कळीत ना खंयच्या कश्टान आसा वा जावं पुरो वा विविध प्रॉब्लेमांत आसूं पुरो सांगनासतना आसूं पुरो आज प्रत्येकान आज आमचें पुणशेत तांच्या खातीर मागता आसतना आमी उडास दवरया. आमच्या कुटुंबाची पयलें जावन आमच्याच कुटुंबाच्या भाव भयणी मौनपणी त्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया तांच्या खातीर. देव तांकां आशिर्वाद दिवं. पळय म्हाज्या भयणो आमी मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आसा. तसो जेजू खरेपणी अवकऱ्यांत आसलो जेजू आल्ताराक येता मात्र तो आमच्या काळजाक येता. हांवें सांगलें आमी अस्कत अरेपणी पडटा. आमी मनशां ती पूण ती सकत मेळ्ळें तर ती वडणी आनीक सर जायचे तर येवकर जेजू मात्र साध्य. अरेपटी आमी मिसाचें बलिदान उतर उडास दवरया. आमी मिसाचें बलिदान येता आसतना तसो जेजू आमकां एक रितीन वा अनेक रितीन घटे दिता, स्ट्रेंथ दिता आनी तें जावं आमचें मागणें जेजू जा म्हजें सकत म्हज्या आध्यात्मीक जितेंत वाडोवंक. अशें हांव ह्या 2 झुजां मदें झुजता आसतना जैत घेवं आनी तुजो अनुभव ह्या संवसारांत जोडच्या खातीर तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया.